विकसित भारत संकल्प यात्रा ही गोंयांत सुरवात जाल्या। गोंयांतल्या दर एका पंचायतीक आमच्या गाडी वता आणि ताज्या उपरांत ह्यो सगळ्या जाणांक हो प्रोग्राम जो आसा सगळ्यांक कळचो म्हणून आसा। दर दिसा ह्यो वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतीक वता। फॉर एग्जाम्पल आज आमच्या उत्तर गोंयांत तशी पळोवंक जाल्यार शिरसय आनी मोय प्रेस मिडिया खातीर धाडलो वयतलो। खंयच्या दिसाक खंयच्या पंचायतीन आमची गाडी आसतली म्हणजे जवळपास 9 तारखेच्यान लास्ट डेट आमच्या उत्तर गोंयची जी आसा ती 19 तारखेपर्यंत 9 तारीख पासून 19 डिसेंबर पर्यंत सगळ्या पंचायतींनी सकाळी खंयच्या पंचायतीन सांजची खंयच्या पंचायतीन त्याच बरोबर दक्षिण गोंयांतली बी दिसाक 2 पंचायती कवर करता। तो सगळो एक शेड्यूल रेडी एप्लाय करपाक मेळटा। तेय बी थंयसर आपलो लॅपटॉप आनी रिगार्डींग इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें एवेलेबल आसता। म्हणजे फॉर एग्जाम्पल थंयसर आमच्या हेल्थाचो स्टाफ आमचो कलेक्टरांतलो स्टाफ इन शॉर्ट मिनी सरकार तुमच्या दारी असो हो कार्यक्रम आसा। सगळे ऑफिसर्स जवळपास 20 ते 25 ऑफिसर्स हे थंयसर स्वतः आदेशभर बसलेले असतात। त्या खातीर लोकांनी ह्या योजनेच्या व्यतिरिक्त बाकीच्या स्टेट आणि दक्षिण गोंयांत लास्ट डेट 31 तारखेपर्यंत दक्षिण गोंयांत 31 डिसेंबर पर्यंत चलतली। ताकाच लागून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा पंच सरपंच जिल्हा पंचायत मेंबर इतको बरो कार्यक्रम जेन्ना तुमच्या पंचायतीन येता तुमच्या घरा कडेन येता इन शॉर्ट आमी लोकांक अवेअर करून हाडपाक जाय। एकदा लोकांक खबर नासता संकल्प यात्रे फाटलो उद्देशूच तो आसा कारण सगळ्यो योजना अंत्योदय तत्वाचेर सगळ्या जाणांक पावपाक जाय। आतापर्यंत ऑन एन एवरेज 10 ते 12% लोक अटेंड करताले तर ते आमचे म्हणणे आसा की मॅक्झिमम 50% आतापर्यंत लोक जे अटेंड झाल्या पयलीं ते थोडेशे कमी पडटा म्हणजे ते चड पर्सेंटेजीन जाल्ले जाय। लोकांनी खूप मोठ्या प्रमाणात येवचें हे कित्याक जालां तर थोड्या लोकांक खबरूच ना म्हणून थोडीशी कमी पर्सेंटेजीन